म्हाका दिसता एक प्रामाणिकपणान सर विचारता की फाल्यां तुमकां मतां पडली, खूब मतां पडली आनी प्रचंड सुदारणा जाली फाटले परफॉर्मन्सान तुमचे कडेन जे आकृश्ट जातले एट्रॅक्ट जातले ते चड वोटर बीजेपीचे आसतले ते चड वोटर काँग्रेस बाबुशाचे आसतले ते चड वोटर्स हे बीजेपीचे आसतले बीजेपीचे आसतले ते म्हणटात न्ही तुमी मगोची मतां व्हरतले म्हणून. कांट हेल्प त्या वेळाचेर जशें बीजेपी उबो रावलो जाल्यार मगोची मतां फोडटलो अशें जशें आशिल्लें तशें ह्या वेळाचेर गोवा सुरक्षा मंचाक उबें रावपूंकूच जाय न्ही आमी म्हणटात शुद्ध राजकारण आमी दितलें म्हणून तडजोडीचें राजकारण निर्लज्ज सेटींग हाजें राजकारण आमकां सोंपोवपाक जाय विकत घेवपाचें राजकारण जें आसा परचेजिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड कॅन्डिडेट्स म्हणजे आयचो हो ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान हाका फोड ताका फोड हें जें आसा न्ही हाका विटल्या लोक म्हाका लास्ट सांगात तुमी कोणाक आपलो प्रायम कॉम्पिटिटर ह्या इलेक्शनाक पळयतात बाबूश मोन्सेराताक काय सिद्धार्थ कुंकळकाराक हू इज अ फर्स्ट प्रायम कॉम्पिटिटर बाबूश मोन्सेरात फर्स्ट प्रायम कॉम्पिटिटर एक आसा अशें दोगांचें हे दोग जाण म्हज्या विरुद्ध उबे आसा अशें हांव मानिना हांव मानता एकूच प्रवृत्ती म्हज्या विरुद्ध उबी आसा दोन वेगवेगळे सिंबल दोन वेगवेगळे सिंबल्स तांचे हें आसा कळ्ळें पण प्रवृत्ती एक कित्याक ह्या दोनूय प्रवृत्तींनी बाबुशाक वयर हाडलो भारतीय जनता पार्टीच्या एका विशिश्ट राजकारणांतल्यान बाबूश वयर आयलो सुभाष साळकारान 6,500 मतां घेवन सुद्दां सुभाष साळकाराक कॅन्डिडेट म्हणून दुसऱ्या इलेक्शन हें सेटींग आशिल्लें पणजी मतदारसंघाचें रक्षण करपा खातीर तुम्ही म्हणटात की युअर प्रायम कॉम्पिटिटर इज बाबूश मोन्सेरात बिकॉज यू फील रायट नाव दॅट बाबूश इज स्ट्रॉंगर दॅन बीजेपी बाबूश इज स्ट्रॉंगर दॅन सिद्धार्थ हय आनी तांकां अशें दिसता आमच्या कार्यकर्त्यांक की सुभाष वेलिंगकर मेक्स द डिफरन्स म्हणून ताचें कारण म्हजे कित्येक वर्सांचे परिचय म्हज्या बद्दल आशिल्लो तांचो आदरभाव लोकांचो आनी म्हज्या बद्दल एक गॅरंटी आसा हो फटिंगपणां करचो ना म्हणून हो एखादी गजाल जर ठरयली जाल्यार ताज्या खातीर जीव सुद्दां दितलो अशा पद्दतीची लोकांची गॅरंटी आसा